तनमाराची लायन आमी घालताले, म्हाका दिसता ती कारापुरच्यानूय वयता. तनमार लायनीक आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात सगळी कडेन विरोध जालो. तनमार लायनीचो प्रोजेक्ट जो आसा ही लायन कोणाक हाडटा खातीर? आमी खंयच्या इंडस्ट्रीक न्ही, आमकांच हाडटा ती. कारण आतां जर तिजो ऑब्स्ट्रक्शन जालो, शेवटी तनमार प्रोजेक्टाचे ते खांबे उबे करपा खातीर जर तुमी जागो दिलो ना जाल्यार आमी जागो खंयचो हाडटले? सरकाराचो जागो आसा जाल्यार आमी सरकाराच्या जाग्यार करता, बट ताका एक लायन आसा, त्या लायनीन ती वचपाची गरज आसा. लोकांनी सहकार्य केलें जाल्यार प्रोजेक्ट बेगीन जातले. पेमेंट उलयता आसतना तेणी सांगलें लोकांच्या सहकार्याची जाल्यार म्हाज्याच दुर्गांतल्यान कित्याक वयता, म्हाजीच वाट कित्याक गेली, हांव आडयतलो, हांव हें करतलो जाल्यार प्रोजेक्ट बेगीन जावचें ना. तुमच्या सहकार्याची गरज आसा. तुम्ही जितले जाता तितके बेगीन प्रोजेक्ट कंप्लीट केले आसत जाल्यारूच आमी ते प्रोजेक्ट बेगिनात बेगीन कंप्लीट करपाक शकतले. तनमारा खातीरय तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याची गरज आसा. लोड शेडिंग म्हणजे कितें जाणा तुमी? लायट ना, बंद. आयज कितें आसा, लोड शेडिंग म्हणटा ते. आयज लोड शेडिंग म्हणजे आयज सकाळी 9 पासून सांजची 7 पर्यंत लायट येवची ना. पुराय सगळ्या राज्यांनी लोड शेडिंग हो प्रकार आसा. तुमी वगीर रावतले आसले म्हणजे आमी इतक्या बऱ्या पद्धतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक सातत्यात सरकाराचो प्रयत्न आसा. बट तेजे इम्पॉर्टन्स जे आसा पळय न्हू, हे इम्पॉर्टन्स आमकां कळना. ते इम्पॉर्टन्स आमी समजून घेवपाक जाय. वदळ जेन्ना हांवें म्हटलें की लायटीच्या बाबतींत आमकां स्वयंपूर्ण जावपाक जाय, आमी जर ठरयलें म्हाज्या घरांत हांव सोलार घेतलो आनी सोलार जर लायट तुमी तुमच्या घरान घेतली, हांव परत सांगता तुमकां 6 वर्सांनी तुमी जे पयशे इन्वेस्ट करता ते 6 वर्सां भितर तुमचे पयशे तुमकां परत मेळटा आनी 6 वर्सां उपरांत तुमकां बील झिरो येता.